दोन दुताच्या इतिहासावेली वाचप. मोठी उसोत जाले उपरांत उबो रावन पेद्रून तांकां म्हणलें, भाव भयणीनो, विदेशांनी म्हज्या तोंडांतले शुभ वर्तमान आयकूंक आनी बाळताक वेंग मारूंक पयल्या दिसांनी तावन देवान म्हाका वेंचून काडलो म्हूण तुमी जाणात, आनी सगल्यांची काळजां वळखता त्या देवान आमकां दिल्लो तोच तांकांय पवित्र आत्मो दिवन ती आपणाक मानतात म्हूण दाखोवन दिली. बाळता वरवीं तांची काळजां नितळ करून आमचे आनी तांचे मदें कसलीच अंतर ताणें करूंक ना. म्हणटच आमच्यान न्हय म्हूण आमच्या पुर्वजांनी व्हरूंक जावं ना तसलें जूं शिसांच्या माथ्यार घालून तुमी कित्याक म्हूण देवाची परिक्षा करूंक सोदतात. सोम्या जेजूच्या कृपेन तांकां तशेंच आमकां थारोन मेळटा म्हूण आमी सोत मानता. जमलोलो सगलो लोक ओगो रावलो आनी बार्नबास आनी पावलू आपणा वरवीं देवान विदेशां मदें केल्ल्या सगल्या खुणाची आनी विस्मिताची जी खबर सांगताले ती आख्खे सोबेन आयकली. तांचे उलोवप जातूच जाकोबान अशें म्हणलें, भावा भयणीनो, म्हजें आयकात. आपल्या नांवाक भेटयलोली विदेशां मदली एक पोरसां सुरवातीक तावन विंचून काडूंक देवाची खुशी जाली म्हूण सिमेवान तुमकां आतांच सांगलां. आनी हें प्रवाद्यांच्या उतरां प्रमाणें सारकें आसा, कित्याक अशें बरयलोलें आसा, ह्या उपरांत हांव परतून येतलों आनी दाविदाचो मोडोन पडलोलो तंबू हांव नव्यान ताणटलों. तो हांव घोरतानांतलो उबो करतलो आनी नव्यान बांदतलो. तेन्ना सगळीं मनशां सर्वेस्पराक सोदतलीं. म्हज्या नांवाक भेटयलोलीं आसात तीं सर्व राष्ट्रां. जाणें जायत्या काळांत तावन हें कळीत केलां तो सर्वेस्पर अशें सांगता. म्हणटच म्हजें मत अशें, देवाशी परतून येयात त्या विदेशांचें जिवीत आमी अदीक अवघड करचें न्हय, पूण कुड्ड्या देवांक भेटून बोश्टायलोले वस्तू खावचे न्हय, पोजडपण पयस करचें आनी गोमटी पिळून मारलोले मोनजातीचें मांस आनी रगत खावचें न्हय. इतलेंच सांगून आमी तांकां एक चीट धाडची, कारण सगल्या शारांनी मोइसेसाची सुमर्त परगट करपी आदल्या काळार तावन आसात आनी दर सोनवारा देवस्थानांनी ती वाचतात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सगल्या पोरजांक कळोयात देवाची कौतुक विस्मिता. म्हणुया, सगल्या पोरजांक कळोयात देवाची कौतुक विस्मिता. नवे गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणनात. शेकांशेक प्रितुमी वयर देवाक सोद गितां गायात. जबाब, सगल्या पोरजांक कळोयात देवाची कौतुक विस्मिता. ताची मोहिमेची खबर राष्ट्रांमध्ये गाजोयात. सगल्या पोरजांक कळोयात ताची कौतुक विस्मिता. जबाब, सगल्या पोरजांक कळोयात देवाची कौतुक विस्मिता. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायोना गोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगटात तारण ताचें. जबाब, सगल्या पोरजांक कळोयात देवाची कौतुक विस्मिता. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो, गाजोवन सांगात, ताणें ती केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब,
सगळ्या परजांक कळोयात देवाची कौतुक विस्मिता. उद्गार सर्वेस्पराक जोय जोय. जेजू म्हणटा म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पराक जोय. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसोच हांवें तुमचो केला. म्हजे मोगांत रावात. हांवें म्हज्या बापाचो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसा. तशेंच तुमी म्हज्या आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी खुशालकाय तुमचे सवय आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांव तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ एका क्रिस्तांवाचे पोरीचे पत्र म्हणल्यार खुशालकाय. ज्या मापान आमी देवाचो मोग अणभवला त्याच मापान आमची खुशालकाय मुखामळार दिसता. जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचे सोत आनी गूट आम्हा क्रिस्तांवांक खुशालकायेची खबर आनी बुनयाद. जायतीं क्रिस्तांवां आपले मुखामळ दुखेस्त करून जियेतात. जेजूच्या दुखांनी कश्टूच न्हय, बोगोर ताचे पुनर्जिवनपण, मोग, सांगात आनी ताचे आसणे हें क्रिस्ती खुशालकायेचें केंद्र. हें की क्रिस्तांवाच्या जिविताक पोरमोळ आनी खुशालकाय दिता. हीच खुशालकाय मारिया आनी एलिझाबेथाच्या जिवितांत तांचे भेटेल्यान दिश्टी पडटा. जेजूक पोरगोटचें काम खुशालकायेन, उमेदीन आनी उर्बेन भरलोल्या क्रिस्तांवां वरवीं पोरगोट जाता. खुशालकाय नासलोल्या क्रिस्तांवांक फळां नासलोल्या रुखाक सोर करूंक जाता. नियाळ करुया आमच्या जिविताक आनी मुखामळाक पळयून जेजूची खुशालकायेन आनी मोगान भरलोली क्रिस्तांवां कशीं आमी दुसऱ्यांक दिसतांव. आमकां पळयून ओ क्रिस्ती लोक जेजूक वळखूंक खोशी दाखयतल्यात. खुशालकाय नासलोले क्रिस्ती आसऱ्यांक जेजू सोवें ओडून हाडूंक एक व्हड आडकोळ जावन आसा.